सो आयज बेजिकली तुमी पळोवपाक शकतले म्हाजे सायडीक हांगा विंटेज कार आसा आनी आयज आमचो हो एक स्पेशल रिपोर्ट असो की म्हजे वांगडा सर मिलिंद आंगले आसा आनी तांच्यांनी एक गोंयकार म्हणून दिल्लीक वचून नांव कमयलां तांचें. ते म्हणटा ते ही गाडी घेवन ते दिल्लीक गेले, थंयसर एक इव्हेंट जाता. सो तो मिनिस्ट्री ऑफ टुरिजम आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तांच्या जोडपावलान हो इव्हेंट घडोवन येता. थंयसर तांकां तांची ही जी गाडी आसा मिनी तिका एवॉर्ड मेळ्ळा जो महाराजा कॅटेगरी आसा. आनी ही म्हाका दिसता एक व्हडली गजाल, कारण अशे तरेन आमचे गोंयचे जे विंटेज कार सेक्शनान दिल्लीक वचून तांकां एक एवॉर्ड मेळटा ही खूब व्हडली गजाल आसा. आनी हो दुसरे फावटी तुमकां मेळटा दुसरे गाडयेक. आनी हाजी म्हायती अशी की तुमकां फक्त आपली एक गाडी आसा ती फक्त एकदांच थंय व्हरूंक मेळटा, ती परत तुमकां त्या इव्हेंटाक व्हरूंक मेळना. आनी 2 फावटी तेंच्यांनी तांचे कडेन 2 विंटेज गाडयो आसात त्यो दोनूय तेंच्यांनी थंय व्हेल्यो. फाटीं 2 वर्सां फाटीं एकदां व्हेली, तिकाय थंय एवॉर्ड मेळ्ळो. आनी जेन्ना 2025 तो इव्हेंट जालो तेन्ना तेंच्यांनी जेन्ना तांची दुसरी गाडी व्हेली जाल्यार तिकाय महाराजा कॅटेगरीचो एवॉर्ड मेळ्ळो. हो इव्हेंट वन्स इन 2 years जाता कळ्ळें. आनी हो ऑर्गनायज करतात एक 21 गन सॅल्यूट म्हणून ट्रस्ट आहा. दॅट ट्रस्ट इज मॅनेज बाय वन मिस्टर मदन मोहन ही तो स्वताच एक विंटेजीचो फ्लीट ओनर आनी कलेक्टर विंटेज कार कलेक्टर तो घडोवन हाडटा हो. आनी ताका सपोर्ट आसता इंडियन टुरिजमाचो मनीस सेंट्रल टुरिजम. आतां पयर तो चीफ गेस्ट आशिल्लो आमचो सेंट्रल टुरिजम मिस्टर गजेंद्र सिंग शेखावतजी. तो स्वता सगळे कडेन घेवन म्हाका म्हजे कडेन आनी 5 मिनटां उलोवन म्हणजे बरी म्हायती बी घेवन गेलो हें करून. आतां हें पळय आतां हो अर्जून ओबरॉय म्हणटा तो स्वताच एक आनी तो हें करता कॉन्कोर्स ऑर्गनायज करता. ताचो फुडल्या वर्सा आसा तो 2026 ओबेरॉयचो हाजो ओन कळ्ळें तो ऑर्गनायज करता. पूण कितें आसा एक लायक मायंडेड मनीस अशे पॅशन जे आशिल्ले मनीस पळय येतात जे म्हाका मेळटात इंटरेक्ट जातात की आमकांय म्हाकाय मातशें इन्स्पिरेशन मेळटा न्ही की अशे तरेचे लोक म्हाका मेळटात मुद्दम आपूण जावन विचारतात कितलेशेंतल्यान म्हाका मेळ्ळें तातूंत तुका तुजी एक इन्स्पिरेशन वाडटा आनी उमेद वाडटा. आतां हें सगळें पळय किंवा सेलेक्शन तुका सांगलें सगळें सेलेक्शन जाता. हें सेलेक्शन जातकीर मागीर सगळे ज्युरी येता पळोवपाक सगळ्यो गाडयो टीम ज्युरी मेंबर सगळे टीम. आनी हे ज्युरी सगळे इंटरनॅशनल जे सगळे इंटरनॅशनल जजीस आमचे हांगाचे हे कोण न्ही हांगाचे आसात पूण ते बी इंटरनॅशनल कॅटेगरीचे क्वॉलिफायड. आनी ते सामके म्हणजे इतले एका गाडये फाटल्यान म्हाका सारको ताणें जवळ 1 तास ताणें सारको ग्रील केल्लो. तो 59 म्हजे बरोबर आयिल्लो गाडये बरोबर आयिल्लो बूक म्हजे कडेन अजून तो बूक आसा तसोच आसा. म्हजे कडेन गाडयेच्यो चावयो ओरिजिनल आसात. चावयो ओरिजिनल तो हँडबूक ओरिजिनल म्हजे कडेन सगळें कितें आसा तें ओरिजिनल आसा. आनी दॅट कावंट्स. गाडी ही 1959ची गाडी. हो मॉडेल लॉन्च जालाच ऑगस्ट 59 कळ्ळें. आनी हो पर्टिक्युलर ही गाडी डिसेंबरान फॅक्टरींतल्यान भायर सरली एज पर द अवेलेबल रिकॉर्ड्स. रेस्ट ऑफ इंडियाक तुका इम्पोर्ट बॅन आशिल्ल्या कारणान फक्त गोंयांत ह्यो गाडयो चलताल्यो जे हाडूंक मेळटाल्यो इम्पोर्ट करून. सो दीस इज द फस्ट ह्या मॉडेलाची फस्ट गाडी ही गोंयांत आयली म्हणजे आतां इंडियेक आयली. आनी ही त्या दृश्टीन ही इंडियेची पयली गाडी ह्या मॉडेलाची जी हांगा इंडियेक पावली ती. सांगता की 59ची ही गाडी येतकीर ऑफकोर्स म्हज्या बापायची गाडी ताजे वयल्यान बापाय कडल्यान हांगा म्हजे कडेन पावली. पूण बापायच्या टायमा पासून ही गाडी म्हजेच कडेन हांगा एकाच हातून आसा एकाच फॅमिली कडेन अजून पर्यंत. ही 66 years आतां जाली. 66 yearsन ह्याच आमच्या फॅमिली कडेन आसा. खंयच आमचे हें ना कितले आमकां भरपूर डिफिकल्टी आयल्यो ह्यो मेंटेन करपाक आनी टू कीप द कार इन रनिंग कंडिशन. इवन
गव्हर्मेंटाची इतली रिस्ट्रिक्शन आसात अजून आशिल्ली आनी आसाय बी एक सादो एक नट बोल्ट पासून हाडपाचे बॅन आहा. तशा परिस्थितीन हांवें ती कशी तरी उबी केली आनी हें करून आयली. पयलीं हांव कितें करतालो की आमचे सोदून काडटालो कोण येवपाचो आसा कोण ताका लेटर करप. तेन्ना ईमेल बाकीच्या आमच्या मेल फेसिलिटी नासताल्यो कळ्ळें पयलीं व्हरता पयलीं आनी तातूंत कोण येता ताका सोदून काडप मागीर ताका सांगप म्हाका मागीर अमको अमको कंपनी कडल्यान अमको अमको पार्ट सोदून काड पार्ट नंबर बी धाडटालो हांव आनी तो तें घेवन आपूण हाडटालो किंवा कोणा कडेन धाडून दितालो. अशे तरेन हांवें ती गाडी उबी केल्या चालू दवरली. उबी केली म्हणजे चालू दवरली कळ्ळें. ही गजाल 40 वर्सां फाटली 40-45 वर्सां फाटली आतांची न्ही. पूण तरी आसतना जेन्ना सामान मेळना तरी आसून हांवें ती उबी करपाचो प्रयत्न केलो. आतां ऑनलायन धाडलें सामान हाडलें सगळें आतां खूब इजी जाता कळ्ळें. मेंटेनन्सचा ताका भयंकर त्रास काडचे पडटा. त्रास म्हणजे कितें घाम काडून त्रास न्ही कश्ट घेवन सोदचें पडटा. एकदां कंपनी कडेन हो सामान नासता आनी खंय मेळटा दुसरो कोण आसता. आतां म्हजे वळखी जाल्ल्यान युकेक हांव तांकां कॉन्टेक्ट करतां आनी ते खंय ती कोणा कडेन आसा सामान तें हें करून म्हाका ते सोर्स करतात. नाजाल्यार ते आपूण स्वता घेवन म्हाका धाडून दितात. ड्युटी बिटीचो भाग आयलोच थंय म्हाका कांयच गव्हर्मेंट म्हाका सोडिना पूण तरी आसतना एक आमी पॅशन म्हजें उमेद म्हण कशें म्हण तूं. पूण म्हाका एक भयंकर सॅटिस्फॅक्शन आसा की म्हाका एक पयलीं पासून उमेद विंटेज गाडयेची. विंटेज अशें न्ही हांव कितें पोन्ने सांबाळ्ळां. आतां म्हजें वय जाल्ल्या कारणान म्हाका खूब रिस्ट्रिक्शन आसा म्हणजे हेल्थ वाद म्हाका सगळें म्हणजे म्हाका मुद्दम म्हणजे प्रावडली हांव म्हणटा तुका की म्हजें चली आनी म्हजो जावय विशाल साळगांवकर म्हणटा म्हजो जावय कळ्ळें. ही दोगांय जाणां म्हाका एवरी स्टेप तीच पळयता सगळें गाडयेक कितें जाय कितें ना. आतां दे आर अ पार्ट ऑफ दीस विंटेज. ह्या 25 म्हाका हो मेळ्ळो म्हणजे अशीच ह्याच मॉडेलाची मात दुसरो ह्याच मेकाची दुसरो मॉडेल अशीच गाडी आसा म्हजे कडेन ताका म्हाका 23 होच एवॉर्ड मेळ्ळो. होच अवॉर्ड पूण तो बडोद्याक आशिल्लो. हितून वेगवेगळे कॅटेगरी आसता एवॉर्डाच्यो. हे गाडयेक म्हत्व खूब आहा भायर. म्हाका एक पयले 2009 50 वर्सां जालीं गाडयेक म्हणून ताका थंय फंक्शन आशिल्लें. त्या फंक्शनाक म्हाका इनवायट केल्लो पूण हांव कांय कारणाक हांव पावलो ना 2009 युकेक. ही गाडी मॅन्युफॅक्चर जाल्ली युकेक कळ्ळें. थंय त्या फंक्शनाक पावलो ना हांव. मागीर पूण ताणें म्हाका सर्टिफिकेट दिलें मागीर धाडून दिलें. मागीर 2014 55 वर्सांची एनिवर्सरी म्हणून 55th एनिवर्सरी म्हणून तांणी एक फंक्शन केल्लें थंय आनी म्हज्या गाडयेचेर एक आर्टिकल एका युकेचे मॅगझिनान आयलो मिनी मॅगझीन म्हणटा तो कळ्ळें. ताच्या नंतर 2019 60th एनिवर्सरी जालो ताका म्हाका इनवायट केल्लो आनी हांवूय त्या इनवायटाक गेल्लो. आतां पळय आतां हो एक तुका एक मिनीट आं पळय हें पळय हांगा एक 1959 मिनी रजिस्टर म्हणून आहा पळय हो एक आमचो युकेचो क्लब हो 1959 म्हणटा तो. फक्त ह्या क्लबाचे मेंबर फक्त 59 मॉडेलाचेच मनीस आहा गाडये कार ओनर आनी हांव एम ऑल्सो ओनर. एकलोच मनीस हांव इंडियेचो तो 59 ओनराचो आसा. मॅकॅनिकली उबें करपाक आतां सगळी गाडी ही कंप्लीट हांवें फूल म्हणजे सगळी डिसमेंटल केल्ली कळ्ळें. आनी पार्ट बाय पार्ट सगळो तूं उबें केल्लो. सामान सगळें नवें हाडून बरें आसूं सगळें सामान नवें घालून अशे तरेन हांवें ती आतां मॅकॅनिकली उबी हांवें स्वता केली. हांव स्वताच ऑटोमोबायल इंजिनियर ताका लागून म्हाका पयलीं पासून म्हाका पॅशन हांव संवय आहा म्हाका गाडयेचें काम करपाची. म्हजो एक मॅकॅनीक आसा हांगा सैफुल्ला म्हणून तो म्हाका सगळें सदांच आतां पर्यंत हेल्प करता कितेंय जाल्यार ताज्या मत्तीन हांवें हें करता. दुसरो गोश्ट म्हजो आसा एक हांगा एक मशीन शॉप आलो बाबूचारी म्हणटा हांगा
म्हणजे समोरच राव काम करपी ताका हांव खंयच्याय टायमार तांचे दार बडयता आनी तो म्हाका करून दिता खंयचोय हेल्प कर म्हणजे आमचे संबंद म्हजे आहे पूण नॉट ओन्ली संबंद पण तो यस कर आनी मेन म्हणटा तो आमचो ऑलिव्हर सर्वीस इन म्हणटा तो ऑलिव्हर कुटीन मडगांव पेंटाक ताजे कडेन दिल्ली व्हरून गाडी सगळें म्हणजे पत्र्याचें काम आनी पेंट सगळो ताणें करपाचो अशे तरेन पूण ह्या सगळ्यांचो सहभाग आशिल्ल्यान म्हाका हें शक्य जालें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.